कळंगूटचे हे रस्ते पळयात। दरेक मतदारसंघात हीच परिस्थिती। सरकारान चौथी पहिली पॅच मारून दिता म्हूण उतर दिल्ले, तेवूय सभाघरात पावसाळी अधिवेशना वेळार। पोटवुलाचो जो विशय आसा तो मोठो आसा आनी आमी बिफोर गणेश चतुर्थी हे पोटवुलाचो विशय आसा तो सोंपयतले। गोंयच्या लोकांक बरो रस्तो आमी करून दितले। सरकारान पावसा पयली दुरुस्ती म्हणून कांय कडेन टेम्पररी पॅच मारले, मात 2 पावसांतच ते व्हांवून गेले। हे चित्र पळयात। लोकांक कितें त्रास जाता आसतलो ते सांगपाची गरज ना। रस्ते लोकांच्या सुविधे खातीर असतात, पूण ह्या रस्त्यार कोणी प्रवास करीत जाल्यार ऑफ रोडिंगाचो एक्सपिरियन्स घेवपाचो, कमर मोडून वचपाची। खंयच्याय दुयेंतीक घेवन ह्या रस्त्यार वचत जाल्यार त्या दुयेंतीचे दीस आनीक कमी जावपाचे। ह्या रस्त्या वेल्यान एम्ब्युलन्सी पेशंटाक घेवन कशे वयता आसतले आनी त्या पेशंटाचे कितें हाल जाता आसतले ते समजात। रस्त्यार नदर मारीत थंय फोंडकुला। फोंडकुला चुकोवपाचो यत्न करप म्हळ्यार आपल्या जिवा कडेन खेळप, एक्सिडेंटाक इन्विटेशन दिवप। रस्त्याचेर फोंडकुला आसात काय फोंडकुलांनी रस्ते आसात तेच कळप मुश्कील। रस्तो फोंडकुलांनी चाळण जाल्या। कोट्यांनी रुपया कड्डून सरकारान केल्लो हो विकास। हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात PWD मिनिस्टर पावसकारान एश्युरन्स दिल्ले की चवथे पयलीं सगळे रस्त्या वयले होणे पुरिल्ले वयतले म्हणून। चवथ सुरू जाली, गणपती घरान बसलो, लोक आपल्या फॅमिलीक घेवन लोकांच्या सयऱ्यांगेर लोकांगेर वयपाक भायर सरलेले, पूण कड्डे पुरूंक ना अजून। जो एश्युरन्स PWD पावसकारान दिल्लो तो एश्युरन्स कलंगूटच्या गांवाक लागना असो दिसता। कलंगूटच्या गांवांत पळयता त्या रस्त्यार आमकां होणे दिसता। आतां हे होणे केन्ना पुरतले, चवथ जावन पुरतले की चवथ जावच्या पयलीं पुरतले, हेजे लोक वाट पळयता। स्टुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।